तुझे नाव सांग. झेवियर अफोन्सो, जनरल सेक्रेटरी पादाग्नाल स्पोर्ट्स क्लब केपी. आयची गेम कशी जाली? बरी गेली. तुम्ही फायनलाक पावले. तुमकां परबी हे तुमचें कितलें फायनल? हे सेकंड फायनल, ह्या सिजनाचें सेकंड फायनल. आता तुमचे शेजारीच पडला गार्डन एंजल. गेमीचे कितें सिट्युएशन चेंज बी करूंक सोदता? काय ना आमगे आनी एक दोग प्लेयर येवपा आहा. ते हेजेन इम्प्रूव जाता. म्हणजे तुम्ही तांकां मारूंक शकता? 100% मारता. 100%. स्कोर कितलो जावंक शकता तुजे भाशेन? सांगपाक जायना पूण 100%. 100% जिखता. प्लेयर कोण खेळपा जाय. प्लेयर कोण ना. बेश्टे पयशे आसा मागीर कोता प्लेयर करपाक वचना. इंटरवर्ड बी घान प्लेयर करपाक जाय. प्लेयर मेळटा. प्लेयर कोण आसून डायरेक्ट वयता प्लेयर ना म्हणटा. आमी इंटरवर्ड बी कोता. एवरी संडे आमगे मिनी लायटनींग आहा. 1 डे मिनी लायटनींग तितले आमी प्लेयर काडटा आनी आमी कार्ड कोता. आनी काय ना. आनी कितें तुमचो इश्यू आसा कार्डा माडा? काय ना इश्यू काय ना. सगळ्यात पूण थोडे जे बी प्रॉब्लेम आहा कार्ड कोना. आमगे एक प्लेयराक आजून कार्ड करूना. तेगे बत दुसरी आली डिफरंट आली. आता न्यू बताची ते कार्ड कोना. सेक्रेटरी म्हणटा कार्ड कोना. ओके. ऑल द बेस्ट फॉर द फायनल. ओके थँक्यू. सांग तुझे. हांव सॅनफर्ड ब्रॅगांजा, प्रेसिडेंट ऑफ युनायटेड बॉयज ऑफ दांडा कोलवा. आणि आज बरी मॅच जाली सेमीफायनल. सांज स्पोर्ट्स क्लब आणि फागणे यूथ क्लब पारोडा. फागणे यूथ क्लब पारोडा जिखले आनी फायनलाक गेले आनी मेवतेले गार्डन एंजल स्पोर्ट्स क्लब सावर्डे येता. फायनल जातले आयतार 17 तारखेर. हावजी प्रायज आसतलो 50,000 रुपया. चीफ गेस्ट वरण आलेमा. दोनी प्रायज आमकां वरण आलेमा दिले. फर्स्ट क्लब सगळ्यांक लोकांक लागता फायनलाक आमचे येवपाक. ओके. फायनल खंय जातले? फायनल दांडा ग्राउंडार 4:30 PM स्टार्ट. ओके. ऑल द बेस्ट. Oi. 22 वाला 22 बरो. Yo, cargan neta. Bolsal board, sorry. Side board. Sorry, board. Thanks. अरे वा. कॉन्ट्रॅक्ट आगे किती हाऊस